नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक येवकार। आयज चैत्र पुनव म्हणजेच मारुतीच्या जल्माचो दीस। समेस्त पळोवप्यांक हनुमान जयंतीची परबी दीत हांव समिधा कुंकळकार आयच्या लंच टायम बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स। गुन्ह्या फाट्यान नागव्या धाड घालून सुमार 15 लाखांचे 26.304 ग्राम MDMA केले जप्त। घुवळे वखदा विरोधात घनादेशातल्या एका नागरिकाक केली अटक, तपास सुरू। गोंयभर जल्म सुवाळो पाळणे आणि हेर विधी सयत वेगवेगळ्या वाठारांनी हनुमान जयंती व्हडा उमेदीन शेकड्यांनी भाविकांनी रामभक्त हनुमानाचे घेतले दर्शन। अडवय 70 कासाक गेल्ले कडेन फार लागून तरणाट्याक आयिल्ले मरण ह्या प्रकरणात अटक केल्या अभिजित देसायाक 5 दिसांची पुलीस कादय, तपास सुरू। केंद्र सरकारान 2030 मेरेन 500 गिगावॅट ग्रीन उर्जा तयार करपाचो नियोजित केल्लो उद्देश। गोंय 2029 करतले पुराय, वीज मंत्री सुदीन ढवळीकाराची म्हायती। पणजेची दुकानां फोडिल्ल्या तिगाय चोरांक सत्र न्यायालयान दिलो 4 दिसांचो रिमांड। बिरेस्तारा दुकानां फोडून पसार जाल्ल्या चोरांक कोल्हापूरच्यान केली अटक। गोयच्या काजू बियांक म्हयन्या भितर मेळटले GI नामांकन। रान महामंडळाची अध्यक्ष देविया राणेची म्हायती। GI नामांकनाक लागून वाडटली गोयच्या काजू बियांची उत्पादकता। आता पळयात खबरो विस्तारान। नागव्या बार्देसांत गुन्ह्या फाट्यान धाड घालून दुबावीत सेबेस्तियन ड्राहवा या 35 वर्सां पिरायेच्या घाना नागरिकाक अटक केली। या दुबाविता कडल्यान सुमार 15 लाखांचो 26.304 ग्राम MDMA ड्रग्जा सयत एक दुचाकी लेगीत जप्त केल्या। फुडलो तपास सुरू आसा। जल्म सुवाळो पाळणे आणि हेर विधी सयत गोंयभर वेगवेगळ्या वाठारांनी हनुमान जल्मोत्सव व्हडा उमेदीन मनयलो। शेकड्यांनी भाविकांनी रामभक्त मारुतीरायाचे दर्शन घेवन सेवा ओपली। पळयात गोंयभरच्या देवळांनी मनयली हनुमान जयंतीची खिणचित्रां। हांगा आमच्या सुधा कॉलनीन मारुतीचे देवूळ आहा। हे मारुतीचे देवूळ आता गेली 40 वर्सां पासून हांगासर आमचे हनुमान जयंती मोठ्या उत्साहान साजरी केली वयता। त्या खातीर बऱ्यापैकी भाविक येतात। सकाळी आमच्या हांगासर 5 प्रवचन चालू जाता। प्रवचन जाले की मागीर जल्मोत्सव जाता। जल्मोत्सव जालो की सगळे लोक तीर्थप्रसाद घेतात। मागीर धार्मीक विधी असतात। लोक सगळे ते धार्मीक विधी जाले की आमचो महाप्रसाद असता। ताका सुद्धा मारुती देवाचो आशीर्वाद घेवपाक बरेचशे लोक येतात। आणि सांजचे आमचे वार्षिक पद्धतीप्रमाणे आमच्या सुधानगर ते भुरगीं असतात शिक्षणाक बी आपण बरी केल्ली तांकां आमी पारितोषिक दिले वयता। तशेंच सांजचे मागीर हांगा एक सांस्कृतिक कार्यक्रम केलो वयता आणि अशें करून ह्या कार्यक्रमाची सांगता जाता। म्हणजे वर्षाच्या वर्सा प्रतिसाद कसो मेळटा? ह्या आमच्या कार्यक्रम वर्सा प्रसाद वाढत चाललेलो आहा। म्हणजे पयलीं जे लोक असले त्याच्या पेक्षा दर वर्सा मोठ्या प्रमाणात लोक वाडटात। लोकांकडल्यान बरो प्रतिसाद मेळटा आणि आमचे जागृत मारुती देवस्थान म्हणून सगळे कडेन ह्या कारणाची प्रचिती खूप जाणांक येयल्ली आहा। बरेचशे लोक हांगा पयसल्यान येवन ह्या देवाचो आशीर्वाद घेतात। श्री राम।
वर्षपद्धतीप्रमाणे हनुमान जयंतीचा उत्सव गिमोणे स्थळान पिळगांव गांवां आज साजरो सकाळी केला. पहाटे 5:30 वाजता कीर्तनाचो कार्यक्रम जालो. कीर्तनाच्या नंतर 3:30 सुमार श्री हनुमान जन्मोत्सव साजरो जालो. उत्सव रामनवमी उत्सव महाजन जे आज अनु वाचले त्यांनी सगळ्यांनी प्रार्थना करून आरती व्यवस्थित आरती करून सगळ्यांक तीर्थ प्रसादाचो लाभ सगळ्यांक दिलो. आनी आज हो मोठो उत्सव साजरो आज जाल्लो साजरे भशेन आनी भक्तजन महाजन आनी सगळे ज्ञाती बांधव इतर जे हनुमंता जन्म जाल्ल्याचो सोहळ्याचो उत्सव लाभ घेता दर्शन घेता चालू आसा. असो आज आमचो जय श्री राम. दर वर्सा जशें जाता तशें ह्याय वर्सा मोठ्या प्रमाणात हनुमान जन्मोत्सव त्याच प्रमाणे आमगेली पयल्या दिसा हनुमान जन्मोत्सव आनी मागीर लागून 2 दीस जत्रोत्सवाची सेवा जाता. ह्याय वर्सा मोठ्या प्रमाणात बाल हनुमानाचें दर्शन घेवन लोकांनी आशिर्वाद घेतलेलो आसा. फुडें जत्रोत्सव मोठ्या आनंदान उत्साहान जातलो. गेल्या वर्सा पासून कमिटीन हांगा रथोत्सवाची सेवा चालू केल्ली आसा. गेल्या वर्सा आमी पयल्याच दिसा रथोत्सव काडलेलो. ह्याय वर्सा त्याच प्रमाणे पयल्याच दिसा रथोत्सव काडला. आज सांजची पालखी कीर्तन बिरेस्तारा राती अडवय 70 कासाक गेल्ले कडेन तरणाट्याक मरण आयिल्लें. ह्या प्रकरणात पुलिसांनी अभिजीत देसाय हाका ताब्यात घेवन तपासाक सुरवात केल्ली. कासाक वापरिल्लें पिस्तूल लेगीत जप्त केल्लें. आतां अभिजीत देसाय हाका 5 दिसांची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त फर्मायल्या. कायद्यान बंदी आसून लेगीत गोंयांत लोक रानात वचून रानटी जनावरांची शिकार करतात. अडवय 70 रानात गेल्ले कडेन जाल्ल्या दुर्दैवी घडणुकीत हेमंत देसाय हाका फार लागून मरण आयलें. हेमंत देसाय आणि अभिजीत देसाय हे दोगांय बिरेस्तारा राती रानात कासाक गेल्ले. शिकार करतना हेमंताक फार लागून तो जखमी जाल्लो. जखमी अवस्थेत ताका वाळपयच्या सामाजीक भलायकी केंद्रात हाडलो तेन्ना दोतोरांनी ताका मरण आयिल्ल्याचें सांगलें. ह्या प्रकरणात पुलिसांनी अभिजीत देसाय हाका ताब्यात घेवन पिस्तूल लेगीत जप्त केल्ले. आता ताका 5 दिसाची न्यायालयीन कादयची ख्यास्त फर्मायल्या. गोमंतक टीव्ही खातीर सपना सामंत. केंद्र सरकाराचो 2030 मेरेन 500 गिगावॅट ग्रीन उर्जा तयार करपाचो उद्देश आसा. सध्याची उदरगत पळयली जाल्यार गोंय हे टार्गेट 2029 पुराय करतले अशें वीज मंत्री सुदीन ढवळीकारान सांगलें. परवरे जाल्ले कार्यावळीत मंत्री ढवळीकार उलयतालो. हे कार्यावळीत मंत्री सुदीन ढवळीकारान अंगणवाडी सेविकांक इंडक्शन कूक टॉपांचें वांटप केलें. तशेंच 650 अंगणवाडीक इंडक्शन कूक टॉपांचें वांटप करतले अशें मंत्री सुदीनान ह्या वेळार सांगलें. आज पहिल्या स्टेजीत जवळजवळ 650 अंगणवाडी वर्कर्सांक इंडक्शन कुकर आम्ही प्रेझेंट करता तुमकां दिता. आनी ह्या ल्हानशा फंक्शनाक कारण 650 लोकांक हांगा आपोवपाक आमकां अशक्य आशिल्लें.
आनी त्या खातीर एक 25 ते 30 अंगणवाडी वर्कर्स आनी अंगणवाडी सेविका हांकां आपोवन हे हाका चालना दिवपाचो प्रयत्न पॉवर डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान केला. गोंय सरकार अंडर द लिडरशीप ऑफ डॉक्टर प्रमोद सावंत आणि स्पेशली आमचे भारत सरकारचे आमचे माननीय पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी हांणी सोलर हातूंत भरपूर काम करपा खातीर उद्देश दवरला. फुडल्या 2030 पर्यंत 500 गिगावॅट्स हे तांचे टार्गेट आसा आनी आय थिंक वी वील बी कंप्लिटींग बाय 2029 ऑफ दीस 500 गिगावॅट. एज ऑन टुडे आमी जो प्रोग्रेस जर पळयत जाल्यार ह्यो सगळ्यो गोश्टी आसा. हे सगळें कित्याक की कोल एनर्जी कमी करून आमी मुखार कशे वतले हे पळोवपाचो प्रयत्न हो चल्ला. येणाऱ्या 15 दिसांत हे जे 650 बालवाडी आसा तांकां डिस्ट्रिब्युशन कंप्लीट करून सेकंड फेज कमी वता. पणजेची दुकानां फोडिल्ल्या तिगांय चोरांक सत्र न्यायालयान 4 दिसांचो रिमांड दिला. बिरेस्तारा पणजेची 4 दुकानां फोडिल्ल्या तिगांय चोरांक शुक्रारा पणजे पुलिसांनी रिमांडा खातीर जिल्लो सत्र न्यायालयात व्हेल्ले. बिरेस्तारा राती दुकानां फोडून पसार जाल्ल्या चोरांक पणजे पुलिसांनी कोल्हापूरच्यान अटक केली. चोरांची नांवां मुस्काकिन मुर्सालीन दासना, मोहम्मद सुशाहीद आणि मोहम्मद चोटे हे चोर मूळ उत्तर प्रदेशाचे आसून तांचेर वेगवेगळे गुन्हे नोंद आसात. दुकानां फोडून पसार जाल्या ह्या चोरांक पुलिसांनी सांपळो रचून फकत 10 वरांनी राधानगरी कोल्हापूरच्यान अटक केली. सीसीटीव्हीत कैद जाल्ल्या चोरयेच्या प्रकरणात पणजे पुलीस स्टेशनाचो हवालदार नितीन गांवकर हाका चोराची वळख पटली. त्या उपरांत ह्या तिगांय चोरांक धरपाक पणजे पुलिसांक येस आयिल्ले. गोयच्या काजू बियांक म्हयन्या भितर जीआय नामांकन मेळटलें अशें रान महामंडळाची अध्यक्ष देविया राणेन सांगलें. जीआय नामांकन मेळ्यार लोक भायले काजू गोयचो काजू म्हणून विकपाक शकचे नात आनी गोयच्या काजू बियांची उत्पादकता वाडटली अशेंय देविया राणेन सांगलें. जे एकच हे की जे आमचं मिश्रण जाता न्ही गोवा कॅज्यू म्हणून ब्रँड लोक विकतात सो तें जावपाक जायना. म्हणजे गोंय राज्याचे जे कॅज्यू एक्च्युअल कॅज्यू आसा तांकां ती दर्जा तांची उरपाक जाय. हें केन्ना जातलें आनी हे स्पुरियस कॅज्यू पळय येवन मिक्स जातात आनी विकतात तें जावपाचें बंद जावपाचें अत्यंत गरज आसा. FDA आमचे कॅज्यू फेस्टिवलाच्या नंतर हांवें लेटर बरयल्लें FDAक. ताजे नंतर फूल नॉर्थ गोवा बेल्ट FDAचे रेड्स चालू आसा लास्ट 2 वर्सां आनी तांणी कितलींशीं दुकानां बंद केल्लीं आसा, कितलेशे शॉप्स बंद करून तांचो माल पकडिल्लो आसा आनी स्पुरियस पळय जे मिक्स करताले न्ही काजू आनी गोवा कॅज्यू म्हणून विकताले ते खुबशे बंद जाल्ले आसा. आनी आतां नाटा आतां GI फेणी GI टॅग सो दुसरे फेणी म्हणून ते विकपाक शकना. सो ताजो फायदो डायरेक्ट फेणी डिस्टिलरांक जाता. सो तांचोय बिझनेस प्रायस वाडिल्लो आसा. ह्या 3 वर्सां फेणीचो प्रायस वाडिल्लो आसा. त्याच भशेन नट आसा. आतां म्हाका दिसता ह्या म्हयन्या भितर एंडाक की मे म्हयन्यान लेटस्ट हांव फॉलोअप करत आसा. आमचो जो नट आसा गोवाचो कॅज्यू नट वील गेट GI टॅग. एकदां तो नट GI टॅग जाल्लो सो बाकीचे जे लोक आसा गोवा कॅज्यू म्हणून विकतात ते विकपाक शकपाना. फक्त दॅट करेक्ट जो ताका ग्रेड मेळटली न्ही ओन्ली दॅट कॅज्यू वील बी सोल्ड एज गोवा कॅज्यू. गोमंतकाच्या कॉफी क्लब या कार्यावळीत पुरुष ह्या नामांकित मराठी नाटकातल्या कलाकारांनी हजेरी लायली. मराठी नाट्यसृष्टीतले दिग्गज कलाकार शरद पोंक्षे, अविनाश नारकार आणि अभिनेत्री स्पृहा जोशी हिने गोमंतकाच्या रसिकांकडेन खासा संवाद साधलो. पुरुष या नामनेच्या मराठी नाटकाचे प्रयोग गोंयांत आशिल्ल्यान गोमंतकीयांक या महाराष्ट्रातल्या सिने कलाकारां वांगडा संवाद साधपाची संद मेळ्ळी. गोमंतकाचे संपादक संचालक राजू नायकान कॉफी क्लबाच्या कार्यावळीत कलाकारांक पुष्पगुच्छ दिवन येवकार दिलो. कॉफी क्लबाच्या कार्यावळीची मुलाखत डॉक्टर अजय वैद्य हांणी घेतली. पुरुष या नाटकातल्या कलाकारांनी आपापले अनुभव गोमंतकीय रसिकांबरोबर शेअर केले. गोमंतकान आयोजित केलेल्या कॉफी क्लबाच्या या 3ऱ्या कार्यावळीक प्रेक्षकांचो उपाट प्रतिसाद लाभलो. उत्तर गोंयांत कोयराचो प्रस्न सुटावो करपा खातीर सगळ्या पंचायतीक कोयराची व्हॅन दितले अशें आश्वासन उत्तर गोंयचे खासदार श्रीपाद नायक हांणी दिलें. तशेंच शुक्रारा साल्वादोर दे मुंदो, पेना दे फ्रांस आनी भिरोंडा पंचायतीक 3 हॉर्स व्हॅन सुपूर्द केली. ह्या वेळार पर्येची आमदार देविया राणे, जिल्लो अधिकारी स्नेहा गिते आनी हेर अधिकारी हाजीर आशिल्ले. बेगीन दिवपाचो प्रयत्न आमचो सगळो आसा. जवळ जवळ 5 टर्माच्या हातूंतल्यान आमी जो तुमचे कडेन रिपोर्ट दिल्लो
तातूंतल्यान आमचे 1200 पेक्षा जास्त आनी आतां जे एक प्रोजेक्ट जाता हो फाटलो जो प्रोजेक्ट नवीन हेज्यान प्रोजेक्ट घातिल्ले आसात आनी म्हणून जवळ जवळ एक टर्माक एक 200 एवरेजली 200 प्रोजेक्ट ताजे पेक्षा जास्त प्रोजेक्ट हे आमचे जाल्ले आसात. येणाऱ्या काळात हे प्रोजेक्ट फुडें वतले. म्हाका सगळ्यांचे आभार मानून दिसता की गांव विकसीत जालो की आमचो राज्य विकसीत जालें. राज्य विकसीत जालें की देश विकसीत जालो. ही सादें इक्वेशन आसा आनी त्या माध्यमांतून जे लोकांक जनतेक जे कितें अडचणी आसात गांवांत त्यो अडचणी त्या प्रपोजलाच्या माध्यमांतून आमचे कडेन हाडटात आनी आमी तो खासदार निधीतून संपूर्ण निधी वेवस्थीतपणे दिवपाचें काम केल्लें आसा. हांव आजच्या ह्या प्रसंगी सगळ्या पंचायतीचे म्युन्सिपालिटीचे आमच्या आमदाराचे सरकाराचे आभार व्यक्त करता. कलेक्टर ऑफिसाचे आभार व्यक्त करता की ताणें वेळोवेळी आमकां मदत दिवन हे प्रोजेक्ट पूर्ण करपाक आमकां मदत केली आनी त्या बद्दल मना पासून देव बरें करूं म्हणटा. येणाऱ्या काळात जे प्रोजेक्ट आमचे येतले ते बेगिना बेगीन इम्प्लिमेंट करून जनते पर्यंत त्या पयशांचो उपयोग वेळ न काडटा बेगिना बेगीन तो प्रोजेक्ट जर कंप्लीट जालो जाल्यार लोकांचे एका आनी लेबर दिसता तांकां तो फायदो जाता जनतेक त्या गांवचो. प्रत्येक पंचायतीक आमचे गार्बेज व्हॅन पावोवपाचें काम तेणी मागून किंवा न म्हाका प्रत्येक कडेन गार्बेज आसता आनी गार्बेजी भाड्यान ते पंचायती गरीब आसतात तांकां जमना. त्यामुळे प्रत्येक पंचायतीक गार्बेज व्हॅन दिवपाचें आमचे गोंयचे सगळे पंचायती गोंयचे सगळे पंचायती म्हणजे म्हज्या हांव म्हणूं शकता म्हाजें नॉर्थ गोवा म्हणून साऊथ गोवाच्या एमपीन ठरोवंक जाय. आज तांच्या मार्फत MPLAD मार्फत आमकां म्हजे पंचायत पर्याची भिरोंडा पंचायतीक आज एक हॉर्स व्हॅन मेळिल्ली आसा. ती खूब तेंपाची आमची मागणी आशिल्ली. ताजे बरोबर हांगा ह्या कार्यक्रमाक आमचे नॉर्थ गोवाचे कलेक्टरी आसा, म्हजे पंचायतीचे सरपंच उदय आसा आनी म्हजे दुसरे पंच मेंबर्सूय आसा आनी खूब आमी आभारी आसा की सरा खातीर आमकां ही हॉर्स व्हॅन मेळिल्ली आसा. ताजे बरोबर जी सत्तरीन खुबशीं कामां इतले वर्सां तांचे मार्फत MPLAD फंडा मार्फत कम्युनिटी हॉल जावनी असे खूब प्रोजेक्ट्स वेगळ्या पंचायतीन तांणी केल्ले आसा इतल्या वर्सां. आनी म्हाका खात्री आसा की आतांय बी आमी जे नवे प्रोजेक्ट्स तांचे कडेन पावयल्या ते आतांच म्हणटाले त्या भशेन बाकीचे पंचायती खातीर हॉर्स व्हॅन म्हणा ॲम्ब्युलन्सी म्हणा की गार्बेज व्हॅन्स तेय बी जे कितें मागणी आसा आमच्या पंचायतीची कम्युनिटी हॉला बद्दल म्हणात जाल्यार देवळाचें कितें सुंदरीकरण आसता ते बी कितलेशे आमी प्रपोजल्स घाल्ली आसा. थोडी तांणी प्रपोजल्स पास जाल्ली आसा, थोडी ऑन द वे आसा. पूण म्हाका खात्री आसा की फुडल्या 5 वर्सांक ती डेफिनेटली इतले वर्सां जशे आमकां तांचो पाठिंबो मेळ्ळा हाजे फुडल्या 5 वर्सांक डेफिनेटली मेळटलो. पर्वरी पोलिसांनी सुकूर वाठारांत बेकायदेशीर रितीन चालू आशिल्ल्या IPL बॅटिंग रॅकेटाचो पर्दाफाश केलो. ह्या प्रकरणात मूळ मध्य प्रदेशातल्या विजय कुमार मनवानी आणि सुदेश कुमार ओटवानी सयत अस्तंत बंगालातल्या मुसा शेख या तिगांकूय अटक केली. तांचे कडल्यान 7 मोबायल फोन सयत एक लॅपटॉप मेळून 2,10,000 रुपयांचे सामान जप्त केले. पणजे शारांत येवपी पाटो पोल दुरुस्ते खातीर शुक्रार 11 ते सोमारा 14 एप्रिल मेरेन सकाळीं 10 उपरांत येरादारी खातीर बंद आसतलो. ह्या मार्गार येवपी गाड्यांक काजू दरबारा कडल्यान पोरण्या पाटो पुला वयल्यान वळयल्या. बशी आनी हेर धाकट्यो गाडयो सोडल्यो जाल्यार जड वाहनांक पोरण्या पुला वयल्यान पणजे शारांत वचपाक बंदी आसा. जड वाहनां GMC, दोनापावल, मिरामार ह्या दिकेन पणजे शारांत प्रवेश करतली असो आदेश उत्तर गोंय जिल्लो दंड अधिकाऱ्यान काडला. पूल बंद केल्ल्यान व्हडा प्रमाणात येरादारीची कोयणी जाली. नमस्कार, हांव आसा पणजे पाटो ब्रिजार. जाल्यार हो जो ब्रिज आसा जो पाट्यार सावन पणजे सिटीन जेन्ना आमी एंट्री करतात तेन्ना हो महत्वाचो ब्रिज आसता आनी हो जो ब्रिज आसा तो आयज सावन बंद केल्लो आसा. आनीक हेजें महत्वाचें कारण म्हणजे तुमी जाणा आसतले फाटल्या दिसांनी हांगा ट्रॅफिक खूब जातालें आनीक हे जे ट्रॅफिक जातालें तेजें कारण म्हणजे जे फाटल्यान तुमी म्हाजे फाटल्यान पळोवंक शकतात ह्या ब्रिजाचेर हांगा ज्यो मेटल प्लेट्स घातलेल्यो आनीक जे जॉयंट्स असतात ब्रिज आनी तुमकां सादे भाशेन सांगपाक गेलो जाल्यार ब्रिज आनीक जमनीचो जॉयंट्स आसता ताका एक्सपान्शन जॉयंट्स म्हणटात. त्या जॉयंट्सांचेर खंय तरी हांगा टेक्निकल प्रॉब्लम येयल्लो आनीक
हो जो टॅक्निकल प्रॉब्लम आसा ताका अशें टेम्पररी सोल्युशन अशें म्हणून तेणी सद्याक त्यो मेटल प्लेट्स घातलेल्यो. सो आयज पासून 15 तारीख पर्यंत हो जो ब्रिज आसा तो ब्रिज बंद आसतलो अशें आयज तेणी हांगा जे अधिकारी आसात तेणी सांगलेलें आसा आमकां. कित्याक म्हटल्यार जो हांगा जो टॅक्निकल मेन प्रॉब्लम आसा तो प्रॉब्लम सॉल्व करपाक लागून तेणी काम सुरू केल्लें आसा. सो 15 तारीख सकाळ मेरेन हो ब्रिज बंद आसतलो अशी आमकां म्हायती हांगा मेळिल्ली आसा. जाल्यार ह्या पुलाची ह्या बाजून जे ट्रॅफिक येताले, जे पणजे सिटीन वचपाक जे ट्रॅफिक येताले ते हांगा दुसरे बाजून जो दुसरो पूल आसा त्या पुलार सावन हे जे ट्रॅफिक आसा ते सोडलेले आसा. गोमंतक TV खातीर हांव गौरेश गांवकर पाट्यारसून. मोपा विमानतळाचेर रेंट कार आणि थळाव्या टॅक्सीकारां मदीं भाडे मारपा वयल्यान वाद जालो. मोपा विमानतळाचेर रेंट कारीन भाडे मारचे न्हय अशी मागणी करीत थळाव्या टॅक्सीकारांनी पेडण्यां येरादारी खात्याच्या अधिकाऱ्याक भेट दिली. रेंट कॅब कोण घेवन येतालो गेस्ट आणि ताका आमच्या भुरग्यांक सरळ सांगलें बाबा थंय रेंट कॅब अलाउड ना. ते बाकी पुलिसाक घेवन थंय जो ड्युटेक पुलीस आसलो मोपा एअरपोर्टार ताका घेवन आमचो निखिल महाल हेणी ताका सांगला हांगा रेंट कॅब अलाउड ना, भितर गेल्यार तुमकां फायन पडटली. तेणी खंयचो रिवेंज घेतलो कोण जाणा, परतून तेणी कावंटर अटॅक आमच्या भुरग्यार केलो आणि आमच्या अगेन्स्ट हे केला कंप्लेन केला. म्हणजे आमच्या भुरग्यांनी ताका त्रास केलो गेस्टांक बी. आमच्या भुरग्यांक एकूय फावटी थंय गेस्टाक त्रास करूंक ना केन्नाच. आमचे भुरगे फक्त सांगताले बाबा हांगा ते बाकी पुलिसांक घेवन हांगा रेंट कॅब अलाउड ना, सो तुमी हंजान चला तुमकां फायन बसतली म्हणून. सो तेंच्यांनी ते आतां FIR बीन जाले पळय आमच्या भुरग्याचे ती टोटल इलिगल FIR जालेले आहा. म्हणजे तितून कांयच तथ्य ना. 9,000ची गरज ना. आम्ही 90 जाण पुरे 170 नाका 90 जाण पुरे. आम्ही शिव वॉरियर्स मराठा. आमकां कोणाची गरज ना आहा. आम्ही हे मेसेजी थ्रू क्लियर कट मेसेज दिता. आम्ही खंयच्याय पोझिशनाक रेडी आहा. रायट टू फायट करपाक खंयसराय आम्ही रेडी आहा. आमकां कमी समजपाचें न्हू. आयज जर रेंट कॅबी बंद केले हांव आयज क्लियर कट मेसेज दिता शिव वॉरियर्सान केले. कित्याक केले एफर्ट्स घेतले तुमची दादागिरी कोण आम्ही बंद केले ते. जेन्ना तुम्ही इलेगिलिटीज वाडयली थंयसर, जेन्ना तुमचे जे पर्सनल गाडी आयज भाड्याक दितात अजूनय दितात ते थंय. टॅक्सी आहा पळय ते सगळ्यांचे न्यू टॅक्सी आहा. आम्ही करता धंदो हांगासर. आमचे एसोसिएशन आहा. आमच्या एसोसिएशनान 200-250 सुमार भुरगे आहा. आमकां हांव मागता CM सरा कडेन की ऑलमोस्ट आमकां 300-350 परमिटां इश्यू करा रेंट कारीची. पेडणेकारांक, मोपाकारांक, मोपा एअरपोर्टाचेर कोण बिझनेस करता टॅक्सीकार तांकां करा. आमी अजून हो डिमांड करूंक नासलो, पूण आतां हेच्या फुडें आमी हो डिमांड करतले. आमी CM कडेन वयतले आनी रेंट कार परमिट्स आमकां इश्यू करा म्हण आमी सांगतले. आनी जितले आमचे कोण इच्छूक आहा टॅक्सी कन्वर्ट करपाक रेंट कारीन आनी रेंट कारी सर्वीस दिवपाक तांकां सगळ्यांक आमी ते दिवपाक लायतले गाडयो. म्हापशा अलंकार थिएटराच्या फाटल्या वटेन आशिल्ल्या सुपर मार्केटाक उजो लागलो. उजो लागिल्ल्यान लाखांचें लुकसाण जालां तशेंच सामानाचें बरेंच लुकसाण जालां. शॉर्ट सर्किट जाल्ल्यान उजो लागला आसत असो अदमास आसा. देवादयन ह्या घडणुकेत कोणाकूच दुखापत जावना. आयज एक आमकां सकाळचे 4:53 कॉल एक येयले अलंकार थिएटरा कडेन सुपर मार्केटार उदक पेटना म्हणून. इमिजिएटली आमकां जशें कॉल मेळ्ळे म्हापसा फायर स्टेशनार आमी ते टर्न आउट केले. इमिजिएटली टर्न आउट करून आमी हांगा तर अशें पयले अलंकाराच्या सायडीक आमचे जे हे वे केअर सुपर मार्केट आहा ताका उजो पेटला. ग्रावंड जे फ्लोरा वयल्यान सगळे फ्लेम्स आनी स्मोक कितें भायर येता. इमिजिएटली आमी फायर फायटींग स्टार्ट केलें आनी इन आमी मेन टायम ते कितें केलें ते प्रिकॉशनरी मेजर सायडीन उजो तो भायर तो वचपाक जायना आनी वयर फ्लोराक लागपाक जायना म्हणून पोरोरीम फायर स्टेशनाचेर एन्फोर्समेंट आपयलें. हेजे प्रिकॉशनरी मेजर. आनी विथ द हेल्प ऑफ पोरोरीम फायर स्टेशन आनी म्हापसा फायर स्टेशन जो फायर जो आहा तो आमी कंट्रोलान हाडलो आनी तेज्या उपरांत आमी फूल जो आहा तो पालयलो. हांगासरलो जो ओनर आहा तो परमिंदर चड्डा तोय आसलेलो पॉयंटर. तेणी आमकां सांगलें हे सुपर मार्केट 24 वरां चालू आसता आनी तो आतां सस्पेक्टेड म्हणटाय थंय तरी वयर फॉल ते सिलिंगान म्हणटा तो आपण एक स्पार्क एक कितें पळयलो आनी तेज्या उपरांत म्हणटा तो उजो स्प्रेड जालो. पण एक्झॅक्ट कितें कॉज आहा ते आमकां मागीरूच कळटलें. सो लॉस आहा तो म्हणटा अजुनूय आपल्याक एस्टिमेट ते करपाक जाय म्हणजे तो लॉस तेणी आमकां हे काय सांगूं ना. पण भितरल्या जर आमी जर ते पळयत ती सद्याची परिस्थिती जाल्यार तेजे सुपर मार्केटाचे जे कितें कंटेंट आहा तेणी स्टोर केल्ले ते तेजे ऑलमोस्ट ते सगळे ते जळयले तेच्या सायडीचे वयर तेजे फ्लोर ना. तर ते इन्वेस्टिगेशन जे चालू आहा जशें आमकां तो लॉस सबमीट करना फुडें ते करता फूल डॅमेज सगळें ऑलमोस्ट जर तेजे जर पळोवपाक वयशी 50 to 60% तेजे कंटेंट आहा ते डॅमेज. एक्झॅक्ट आतां कितले तेजे जे ते लॉस आसा वेदर इट इज 100% आसा कितें आहा तें न्हू जे मागीर आमकां केन्ना तो लॉस सबमीट तो करता डिटेल तेन्नाच आमकां ते कळटलें. पूण जर प्रायमरी जर आमी जर पळोवपाक जर वयची इट इज मोर दॅन 18% आमकां दिसता एका सायडीचेर जळा म्हणून. पण एक्झॅक्ट तेणी सबमीट करतले कितें आहा तेजे प्रमाणे कळटलें. दर्यादेगांचेर गुटखा थुकप, टाउट्स आनी भिकाऱ्यांचो वाडटो आंकडो पळयलो जाल्यार पर्यटन क्षेत्रांत खर नेमांची गरज आशिल्ल्याचें कळंगूटचो आमदार मायकल लोबोचें म्हणणें. भिकाऱ्यांचो आंकडो वाडचो न्हय हाका लागून आपणे मुख्यमंत्र्या कडेन रिहॅबिलिटेशन सेंटर स्थापन करपाची मागणी केल्ल्याचें लोबोन सांगलें.
पर्यटन क्षेत्रात काम करपी गोंयकारांनी नेम आनी कायदे पाळचे अशें आमदार मायकल लोबोन सांगलें. खंय कलेक्टीव रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाची गरज आहा हेचेर आनी त्या खातीर चीफ मिनिस्टरान टायम काडपाची गरज आहा ही इंडस्ट्री एड्रेस करपाक. बिकॉज ही इज द होम मिनिस्टर, पुलीस तेज्या हातीन आहा, ऑथॉरिटी. डिपार्टमेंट ट्युरिझम काम करतलेत, आमी एज MLA काम करपाक रेडी आहा. बट ही एक इश्यू एड्रेस करपाक CMान मिटींग घेवची पडटली आनी थोड्यो रिस्पॉन्सिबिलिटी आमकां दिवच्यो पडटल्यो, डिपार्टमेंटान दिवच्यो पडटल्यो की आपल्याक हेचेर सारको कायदो केल्लो जावं, हेचेर सारके रुल्स एंड रेग्युलेशन जाग्यार घातलेले जाय. सो अँड फॉलो द रुल्स एंड रेग्युलेशन. गुटखा हॅज ओन्ली इन्क्रीज इन द स्टेट ऑफ गोवा. हेचेर आतां भरपूर प्रेशर आसतलो. जर तर गव्हर्मेंट हेचेर कारवाई करता गुटखा बॅन करपाची. आतां बीच डेस्टिनेशनाक जर तर गुटखा बॅन करिना जाल्यार तुका खाली रोड तांबडे दिसतले, तुका ओंट्यो तांबडे दिसतल्यो, बीचार जी व्हायट सँड आहा ती तांबडी दिसतली. अगेन्स्ट एनी बिझनस ओवर हियर. आय एम अगेन्स्ट द सेल ऑफ गुटखा इन द कोस्टल बेल्ट. आमी सगळे स्टेक होल्डर म्हणून हे सगळ्यो वस्तू जाग्यार जर तर घालिना जाल्यार वी कॅनॉट से दॅट वी आर अट्रॅक्टिंग हाय एंड ट्युरिस्ट. हांव कोणाक पर्टिक्युलरली सांगिना, एक खुबश्यो वस्तू जाग्यार घालपाची गरज आहा. बॅगर्स बिगस्ट मिनेस. CMाक तितूच सांगलेलं आहे. आय पर्टिक्युलरली टोल्ड हिम दॅट यू ओपन अ बॅगर रिहॅबिलिटेशन सेंटर. कोण बॅगर येवचो ना गोंयांत. तू खाली एनावन्स कर, थिंगा नोटिफाय कर, नोटिफिकेशन हाडचें पडटा तें अंडर सोशल वेलफेअर. यू नोटिफाय बॅगर रिहॅबिलिटेशन सेंटर इन द स्टेट. तुका एक बॅगर दिसचो ना. ट्युरिस्ट आर्ग्यू करता जाल्यार आमी म्हाका दिसता काम डावन रावपाची गरज आहा. ह्या आमी सगळ्या आहा तितल्या संवसाराच्या डेस्टिनेशनाचेर पयला. ट्युरिस्ट पियेता, ट्युरिस्ट खुबश्यो वस्तू उलयता तेन्ना कस्टमर जो आहा फुडल्यान जो आहा, जो ओनर ऑफ अ रेंट अ कार, ओनर ऑफ शेक, ओनर ऑफ ट्रांसपोर्ट vehicle or a restaurant or a guest house should calm down that tourist and should not enter into any type of argument with him. It's not worth it because you don't know that tourist and the tourist doesn't know you. So he is only shouting and fighting because he had extra drinks. लंच टाइम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजीक